ही सगळी मेन आयडिया आणि मेन ऑर्गनायझर कांबळे सर खूप एफर्ट्स घालून हे टुर्नामेंटाचे सगळे बारीक बारीक सगळे गोष्टी हे घालून त्याने खूप हे करून त्याने टुर्नामेंट आम्ही ऑर्गनायज करता. आम्ही वास्कोन 1950 पासून असा आणि आमचे CSR ॲक्टिव्हिटी स्पोर्ट्स मेडिसिन आणि एज्युकेशन हे 3 हेज्यान आम्ही खूप ॲक्टिव्हिटी करता. फक्त वास्को खातीर, वास्को भायर आमची कसलीच ॲक्टिव्हिटी ना. कित्याक वास्कोन आमकां खूप कितें कितें दिलां, खूप बरें सगळें वास्कोनच दिलां आमकां. म्हणून आमी स्पोर्ट्स हेज्यान एक चेस ॲक्टिव्हिटी म्हणून आमी एक ऑल इंडिया आणि एक ऑल गोवा लेवल आमी ऑर्गनायज करता. आणि हे मोर्मुगांव तालुका चेस असोसिएशन हेजे मेंबर्स हे खूप उमेदीन आणि खूप इंटरेस्ट दाखवून हे सगळे ऑर्गनायज करता. आणि म्हाका खात्री आसा की हे बरें करून ताणें ऑर्गनायज जातलें. आणि तशेंच आमी एक आनीक विचार हे केला की आनी मुखार आमी मोस्ट स्कुलान चेस कोचिंग कॅम्प्स दवरपाचे विचारान आसा. हॉलिडे पडले की सगळ्यांक आमी कोचिंग कॅम्प दवरतले. धाकटे भुरगे तांणी हेजे बद्दल खूप फायदो घेवं शकता. तो टुर्नामेंट जावन आसा सेंट तेरेजा स्कूल मांगूर. आतापर्यंत आमच्याकडे 300 भुरगे, वी आर एक्सपेक्टिंग 300, पण आतापर्यंत 250 ऑलरेडी रजिस्टर्ड झाल्या. आणि तितून स्टेट्स लाईक तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, हरियाणा, तामिळनाडू, वेस्ट बेंगाल आणि 2 अदर कंट्रीज म्हळ्यार रशिया आणि लॅटविया, म्हळ्यार 3 कंट्री टोटल भाग घेतात. 4 कंट्री जाल्यार ते नॉन टुर्नामेंट जातात. पण एक टुर्नामेंटाचे एक महत्व एक हे आसा, एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. आणि गोंयांत थोडे रशियन सेटलय जाले आणि ते आमचे प्रत्येक टुर्नामेंटान खेळटात. सो आमचे हो टुर्नामेंट जावपाचे फाटल्यान मेन आहा ती शानबाग फॅमिली, त्यांचो जो चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा, तेंच्यांनी हे ल्हान भुरग्यांच्या खातीर ते वर्साक 2 टुर्नामेंट करतात. एक आसता ऑल गोवा आणि दुसरो हो इंटरनॅशनल ऑल इंडिया रॅपीड टुर्नामेंट. आणि ह्या टुर्नामेंटान खंयच्यानी भायल्या स्टेटांतल्यान लोक येवन खेळपाक शकतात. आणि हेजे प्रायज मनी आसा ते 1 लाख रुपया. आणि मेन उद्देश की ल्हान भुरग्यांक प्रमोट करपाचे. त्याच्या खातीर त्यांनी 86 व्हडल्यो ट्रॉफी दवरल्यात. एक्चुअली ते ल्हान ट्रॉफी दवरतात, पण हेंच्यांनी बजेट काय पळयनासतना व्हडल्यो ट्रॉफी दवरपाकच आमकां 4 टेबलां जाय. एक इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आहे इव्हेंटाचो. आणि तेच्या बद्दल हांव शानबाग फॅमिलीक तांचे ट्रस्ट जो आसा तांकां थँक्यू म्हणटा. आतां सुखान फुडें सरलो. ताणें सांगलें एक दीस आपणाक कितें तरी चॅसाक करूंक जाय, करया म्हटलें. मागीर ताका एक आयडिया दिली, बाबा आमी एक ऑल गोवा करूंक शकता, ऑल इंडिया करूंक शकता. ते म्हणाले की दोन्ही करूया म्हणटा आमकां बी उमेद. आमी डिस्कस केलें, प्रायज एमावंट ठरयलो, सगळें केलें. आणि आयज हो तेचो 2nd टुर्नामेंट. ऑल गोवा 3 टुर्नामेंट ऑलरेडी जाल्ले आसा. ते व्हडले तेंचे उपकार.